Speaker Sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker Sir, speaking on demand number 89. Saglank Pahili, I would like to congratulate our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and Honorable Minister for Social Welfare, Sri Subhash Phaldesai, for successfully organizing International Purple Fest 2024 to showcase the talent of person with disability through engaging performance in music, dance and entertainment. खरं स्पीकर सर एक बरो उत्तम एक फेस्टिवल जालो जो इंटरनॅशनल म्हाका दिसता असो म्हाका दिसता खंयसरूच जावन आसलो खंयच्याच देशाक सुद्दां केन्ना जावन आसलेलो वर्ल्डान जो फर्स्ट टायम आमचे मिनिस्टरान वा गोंयान करून दाखयलो आनी हेजी वाह म्हाका दिसता सगळ्यांनी आख्ख्या जगान केल्ली आसा इवन आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीनूय तेजी तोखणाय केल्लेली आसा. स्पीकर सर तशेंच परत एकदा हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराचे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी एक सेपरेट एक डिपार्टमेंट क्रिएट केल्लेलें आसा एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD म्हणून with an aim of empowering, providing equal opportunity for the growth and development of the disabled person so they can live safe and dignified life. हेजी खरंच गरज आसलेली म्हाका दिसता केन्नाच असो डिपार्टमेंट स्पेशल डिपार्टमेंट जावन आसलो जो क्रिएशन ह्या डिपार्टमेंटाच्या आमच्या मंत्र्यान केल्लेलें आसा. हेजे म्हाका दिसता चडांत चड बेनिफीट हे आमच्या दिव्यांग भुरग्यांक जातले. स्पीकर सर हांव मुद्दाम हांगा सांगपाक सोदता हावजान की खुबशीं अशीं आमची भुरगीं आसा जी दिव्यांग भुरगीं आमी म्हणटा आनी तांकां खंय तरी इन्स्पिरेशन दिवपाक तांकां कोण तरी फाटल्यान जाता. म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या गोवोरमेंटान तांकां इन्स्पायर करपा लागून डिफरंट प्रॅक्टिसीस ते यूज करता ते करीत आसा. बट हालींच हांव एक पिक्चर पळयतालो स्पीकर सर जे न्यू मुवी येयला सद्या श्रीकांत म्हणून मिनिस्टर सराक खबर आसतलें. हे एक दिव्यांगाच्या बाबतीनूच मुवी आसा. खूब इन्स्पायर करपाचें मुवी आसा आनी तेजे भितर तो भुरगो जेन्ना जल्माक येता तेन्ना ताका दोळ्याक नासता ताका तेजी सगळी फॅमिली ताका सांगता ह्या भुरग्याक धरून तुमी तुमची लायफ पिड्ड्यार करतली ताका खंय तरी हें कर. बट तेजी आवय बापूय खंय तरी ते लोकांचें आयकनासतना ताका ल्हानाचो व्हडलो करता आनी तेजी एक इतल्याची बरी स्टोरी आसा कित्याक ती खरेंच पळोवपा सारकी आसा. हांव मुद्दाम सांगपाक रिक्वेस्ट करता ह्या हावजान कितें अशें मुवी आसा श्रीकांत मुवी ते आमच्या ह्या लोकांच्या मदीं दिव्यांग भुरग्यांच्या मदीं तेंच्या पेरंट्सां मदीं आमकां गोवोरमेंटाच्या थ्रू फुडें व्हरपाची खरीच गरज आसा कित्याक ही रियल स्टोरी आसा जी आमच्या त्या भुरग्याची जी आयज तो वर्ल्डान येदो व्हडलो बिझनसमॅन जाता. कित्याक तेज्या लागून कितलेशे सायन्स स्ट्रिमीन लोकांक एडमिशन मेळनासलें दिव्यांग भुरग्यांक तांकां थंयसर मेळपाक लागलेलें आसा. हें एग्जाम्पल स्टार्ट केल्लें आसा. इट इज अ ब्युटिफूल मुवी श्रीकांत. सो हांव मागता की ही जाता तितले प्रमोट करपाक आमी प्रयत्न करपाचो तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू. स्पीकर सर I would request the minister to conduct a taluka level camp for the person with disability to receive aid and appliances under ADIP scheme of assistance to person with disability for purchasing fitting of aids appliances as done in the past. पयलीं हे जातालें. सो आतां म्हाका दिसता हे खंय तरी म्हाका दिसता बंद आसल्या कारणान हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की एवरी तालुका लेवल हो कॅम्प जावचो म्हणून. तशेंच आमचे ह्या भुरग्यांक लागून आनी स्पेशली आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटी जे PWD म्हणटा आमी ते शॉर्ट फॉर्मान तांकां रिजर्वेशन फॉर जॉब्स इन डिपार्टमेंट हे कंपल्सरी करचे आसलेले सगळे डिपार्टमेंटान हेंच्या लागून जॉब्स कंपल्सरी जावचे. एन्श्युरिंग ऑल द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट कमर्शियल बिल्डींग एक्सेट्रा आर इक्विप्ड विथ रॅम्प एंड लिफ्ट फॉर एसिस्टन्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी. कित्याक खूब कडेन आमी पळयता हे डिपार्टमेंटान जेन्ना हे लोक वयता तांकां थंय वयपाक मेळना कित्याक लिफ्ट ना म्हणून. तांकां तेंचे कडेन उलोवपाक मेळना. चीफ ऑफिसर जावं मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर. सो अशी जी बिल्डिंग आसा हेंच्या लागून स्पेशल प्रोविजन करचे. परत एश्युरिंग मंथली फायनान्शियल एसिस्टंट जे आमी दिता जे लोकांक लागून जे आमचे पर्सन विथ डिसेबिलिटी अंडर DSS स्किमीचे तांकां विदावट डिले तांकां एवरी मंथ तेंचे जे आसा पळय ते फायनान्शियल एसिस्टंट मेळचे. कित्याक ती खुबशी कंप्लेनी आसा कित्याक आमकां एवरी मंथ मेळना म्हणून. for the purpose of upliftment and self reliance ते हांकां खंय तरी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाक लागून आमचो खंयसून तरी सपोर्ट. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन आमचे सड्याचेर मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा पयलींच आमचें ऑलमोस्ट स्टार्ट जावपाचें आसा. हे मार्केट कॉम्प्लेक्सान खुबशीं शॉपां आसा आनी भितर व्हडलीं शॉपां आसा हॉलूय आसा. हांव मागपाक सोदता मिनिस्टरा कडेन तुमी एक तांकां लेटर बरोवन एक थोडीं शॉपां
हे आमच्या भुरग्यांक लागून हे दिव्यांग भुरग्यांक लागून जर प्रोविजन केलें ते स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा लागून म्हाका दिसता थंयसर ते आपलो स्वताचो धाकटोसो बिझनस करूंक शकता, कितें करूंक शकता, जांकां आयज ते बेकार घरा कडेन आसा बट तांकां खंय तरी काम करपाची एक उमेद आसा. अशें जर तुमी कितें प्रोविजन केलें आनी हांगा एक 2-3 शॉपां जर काडलीं नाल्यार एक हॉल दवरलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता हे आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे दिव्यांग भुरगे आसा पळय, कित्याक आमच्या थंयसर 2 स्कुलां आसा. हे 2 स्कुलान खुबशे भुरगे थंय येता आनी आतां तेंची SSC जावन थोडे 12 जावन घरा कडेन आसा. सो असले भुरग्यांक जर आमी प्रमोट करतले जाल्यार हांगा कितें तरी तुमकां ओपन दवरचें पडटलें. त्याच प्रमाणे खुबशे अशे जे डिजेबल भुरगे आसा आनी ते घरा कडेन आसा आनी तांकां टायम टू टायम तांकां GMC हॉस्पिटलान नाजाल्यार दुसऱ्या हॉस्पिटलान वयचें पडटा फॉर मॅडिकल तांकां दाखोवपाक लागून, एसिस्टंट घेवपाक लागून. आनी तांकां खंय आसा खुबशे गरीब भुरगे आसात तेंची पेरंट्सांक एफोर्ड जायना. सो तेज्या लागून हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की एक एम्बुलन्स नाजाल्यार एक स्पेशल व्हेकल हो एक खंय तरी प्रोविजन करपाचो, तेजेर एक लागून एक नंबर घालपाचो आनी तांकां कोणाक गरज आसा तांकां बाबा तो नंबर मारलो काय तांकां ती गाडी त्या दिसा मेळटली अकॉर्डिंग टू द एवेलेबिलिटी ऑफ द व्हेकल. सो हेज्या लागून एक हांव मागता कितें आमचे मिनिस्टर साहेबांक स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 57 सगळे जाण हांगा उलयले स्पिकर सर कितें जे डिले जाता मंथली डिसबर्समेंटाक लागून आनी बाकीचे हो इश्यू आसा तो म्हाका दिसता खंय तुमी जाग्यार घालतले. परत एकदां तुमकां सांगपाक करपाक सोदता हांव सम ऑफ द ओल्ड बेनिफिशरीज अजून पर्यंत जी ओल्ड बेनिफिशरीज आसा पळय तांकां अजून पर्यंत मंथली एसिस्टंट जो 2000 मेळटा ते 2 सोर्सासून मेळटा. एक 1000 रुपीज मेळटा ते LICसून मेळटा, एक 1000 रुपीज मेळटा ते सोशल वेलफेअरा कडसून मेळटा. सो हे दोनी डिफरंट सोर्सांसून मेळ्ळ्या कारण तांकां तो ट्रॅक धरपाक मेळना आनी ते डेली कंप्लेन घेवन आमचे कडेन येता की आमकां 1000रूच मेळ्ळा म्हणून. सो हे खंयचो तरी 1 सोर्साच्या अंडर येवंक जाय आनी सगळ्यांनी हांगा डिमांड केलेलो आसा की हे इनक्रीज जावंक जाय. जे 2000 दिता ते 3000 कोण 5000 म्हणटा बट गव्हर्मेंटान कितें तरी आयज इतली म्हारगाई वाडलेली आसा हे खंय तरी इनक्रीज जावपाची आसा. एक एटलिस्ट एक 3000 तरी जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे पयरूच हांवें 0 आवर्साक मेन्शन केलेले जी विडो आसा ताका दोनूय स्कीम लागता म्हणून जी आमची DSSच्या अंडर येता दोनूय स्कीम आसा पळय ती लागता, गृह आधारूय लागता आनी DSS स्किमूय लागता. जे पर्यंत ताचो चेडो 18 वर्साचो जायना बट जे थोडी विडोज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा तांकां चेडो अजून 18 वर्साचो जावना बट तांकां एकूच स्कीम घेवपाक लायतला. दुसरी स्कीम तेंची रिजेक्ट केलेली अशें ते हांवें मिनिस्टराक सांगलेलें आसा आनी मिनिस्टरान सांगलें तेजेर तो बाबतींत पळयतलो म्हणून. There are still pending cases of ex-gratuitous financial aids to the family of victim of COVID-19 from Murmugaon constituency. I request the minister to kindly sanction them at the earliest. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर देवदर्शनाच्या बाबतींत सगळे जाण उलयले. हांवूय सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक ही खरंच एकदम उत्तम स्कीम जी हाडलेली आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय आख्ख्या गोंयच्या लोकां कडसून बरो आशिर्वाद मेळ्ळो आसा सगळ्यां कडसून, आमचे स्पेशली जाणटे लोकां कडसून. कित्याक एक तांकां जे लायफान ते केन्ना देवदर्शन करूंक शकपाचें न्हू. तिरुपतीचें जावं शिर्डी जावं आमचे वलंकनीचें जावं हे फक्त आमचे गोवोरमेंट अंडर लिडरशीप श्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमच्या मिनिस्टराच्या अंडर ही बऱ्याची बरी स्कीम देवदर्शन जाली आनी तेज्या लागून ते स्किमी भितर खंयच्याच मनशाक 1 रुपयाचो खर्च ना. म्हणल्यार सगळे आमचे गोवोरमेंटान प्रोवायड केले तांकां रावपाच्या पोतान, खावपाच्या पोतान, उदकाच्या पोतान सगळे. त्याच प्रमाणे डॉक्टर, नर्सीस, गायड सगळे म्हणल्यार 1 रुपया सुद्दां आसलो आनी हेजो बेनिफीट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी अरावंड 1000 भर लोकांक हो बेनिफीट मेळ्ळो. सो खुबशे लोक रावलेले आसा अजुनूय. तेज्या लागून मागता कितें बेगीनच्या बेगीन ही स्कीम आसा ती स्टार्ट जावची देवदर्शनाची. त्याच प्रमाणे जी 2 आनी न्यू प्लेसीस एड करचे ते राम मंदिर इन अयोध्या आनी दुसरो तुमचो अजमेर. स्पीकर सर त्याच प्रमाणे एक डिमांड आसा आमचो एक गोमंतक मराठा समाज तेंचो अजून पर्यंत डिमांड आसा कित्याक बाकीच्या स्टेटीन हे OBCच्या अंडर येता जशें महाराष्ट्रा कर्नाटकान. गोंयान अजून पर्यंत तांकां OBC लिस्टान घातलेले ना गोमंतक मराठा समाजाक. सो तेंचो डिमांड आसा कित्याक बेगीनच्या बेगीन तांकां आमचे गोंयच्या स्टेट गव्हर्मेंटान तांकां OBC लिस्टाचेर घेवचो म्हणून. स्पीकर सर स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 87 चड टायम घेयना कित्याक मिनिस्टराक हो इशू सगळो खबर आसा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय खबर आसा. हांव एवरी टायम हो इशू आमच्या एसेंब्लीन उलयता जो आमचो सड्या वयलो जो फोर्ट आसा तो आनी एवरी टायम म्हाकाच म्हाजे लोक कॉन्स्टिट्युन्सीचे म्हणटा की एवरी टायम तूं तो विशय मांडीत आसा सांगीत आसा. मिनिस्टर येता, इन्स्पेक्शन करता, सर्वे करता, सगळें करता बट अजून पर्यंत तेजेर कांयच काम जावना. सो एवरी टायम म्हाका अशे लोक म्हणटा कितें तूं विशय काडटा बट कांयच जायना मरे. सो हांव मागता हे फावटी तरी काम थंयसरलें स्टार्ट जावचें. रिस्टोरेशन ऑफ दॅट फोर्ट शूड टेक प्लेस. तशेंच थंयसर टॉयलेट फेसिलिटी ना, कॅबीन फॉर सेक्युरिटी रूम्स ना, थंयसर हावजकीपींग स्टाफाक लागून कांय ना, एसेसरी फॉर मेंटेनन्स ऑफ द फोर्ट हे ऑन प्रायोरिटी घेवचे. त्याच प्रमाणे ते उदकाचें कनेक्शन ना.
सो हे सगळे म्हाका दिसता मिनिस्टराक हो इशू सगळो खबर आसा आनी हांव फक्त इतलोच रिक्वेस्ट करपाक सोदता कितें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशेंच आमच्या मिनिस्टराक कितें हो फुटाचो जो इशू ऑन प्रायोरिटी घेवचो आनी हो मातसो एक सॉर्ट आउट करून दिवचो. त्याच प्रमाणे स्पिकर सराक मिनिस्टराक खबर आसा लास्ट टायम जेन्ना ते येयलेले थंयसर 1705 एक वायस रिगल पॅलेस आसा बिल्ड इन 1975 आनी हो एक ब्युटिफूल प्लेस आसा. सो हो जो रिगल वायस रिगल पॅलेस आसा पळय तो आमच्या गोवोरमेंटान आनी मिनिस्टरान आपल्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर घेवचो, आर्कोलॉजीच्या अंडर घेवचो, जेच्या कारणान थंयसर टुरिजमाक लागूनय आमकां तो फायदो जातलो आनी आमकां हांकां सेफगार्ड करपाक मेळटलो. स्पिकर सर, थँक्स. आणि once again, I support the demand listed for today. Thank you, sir. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचामृता.